जामावलेचो फामाद दाम बाबाचो गुलाल मंगळारा 14 मार्चाक जावपाचो आसा। त्या निमतान वार्षिक पद्धती प्रमाण मडगांवच्या केणी कुटुंबान होळयेच्या दुसरे दिसा म्हणजेच बुधवारा शिगम्याच्या नाल्लाची पूजा केली। पळयात, जामावले जावपी गुलालाच्या 8 दीस पयलीं म्हणजेच होळयेच्या दुसरे दिसा मडगांवच्या केणी कुटुंबात शिगम्याचो नाल दवरून त्याची पूजा करतात आणि उपरांत दुसरे दिसा तो नाल वाजयत गाजयत मडगांवच्यान जामावले देवळांत व्हरतात। ऐकात। मडगांवकारांचो जो ग्रामदेवत आसा, जो मडगांवकारांक प्रत्येक उल्यार पावता, दामोदर, ताचो हो शिगम्याचो उत्सव आज पासून सुरू जाता। हो एकूण 8 दिसांचो शिगम्याचो उत्सव जाता आनी होळी जावन बुधवार येता त्या दिसा हे केणी कुटुंबाच्या घरान नाल्ल दवरून ताची पुजा जाता आनी दुसरे दिसा होच नाल्ल मोठ्या दबाज्यान मिरवणूक काडून हांगच्यान जामावले व्हरतात। थंयच्यान मागीर जामावले शिगम्याचो उत्सव सुरू जाता। 4 दीस नाटकां असतात आनी मंगळार दिसा जो मुख्य उत्सव म्हणजे दाम बाबाचो गुलाल आनी जो आख्खे म्हाका जाल्यार दिसता की आख्खे गोंयांत असो सगळ्यात मोठो गुलाल उत्सव जो जामावले जाता तो ह्या वर्सा मंगळारा 14 तारखेक जातलो आनी नाटकांय आसतलीं। सो हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की सगळ्यांनी येवन हे शिगमो, मडगांवचो शिगमो जो जामावले जाता तो पळोवचो। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।